वाकन्या त्रिएक देवा खुर्सून वाकन्या देवा बापा कमी मान करया येशू ख्रिस्ताचे नाव गाऊया देवा बापा कमी मान करया येशू ख्रिस्ताचे नाव गाऊया पवित्रात्म्या कामी गाजूया पवित्रात्म्या कामी गाजूया समोर करया त्रिएक देवा समोर करया बापा बापा नमान तुका येशू सोमिया होगळा बापा बापा नमान तुका येशू सोमिया होगळा तुका पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा त्रिएक देवा करगामी दिव्या गामी दिव्या देवा बापा आराधन करया येशू सोम्याक नमन करया देवा बापा आराधन करया येशू सोम्याक नमन करया पवित्रात्म्या कामी नावाळ्या पवित्रात्म्या कामी नावाळ्या त्रिएक देवा खुर्सून वाकन्या त्रिएक देवा खुर्सून वाकन्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो देव मनीस जालो आणि देव मनीस जालो ती बरी खबर परगट करूंक आणि ती बरी खबर परगट ताणें केल्या त्या देखून आमी सांगलें शब्द देवा सोवे आसलो शब्द मनीस जालो आणि तो शब्द जावन आसा जेसू क्रिस्त आणि त्या सोम्यान ती सुवार्ता परगट केली बरी खबर परगट केली आणि हर एकल्याकी त्या बऱ्या खबरेक आपयलें आणि साक्ष दिवंक उलो दिलें आज तीच बरी खबर सोम्यान परगट केल्ली तेंत उतार देवाचें आमी आयकूंक वेता नियाळ करूंक वेता एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी दांबिया ती बरी खबर स्विकार करूंक ती बरी खबर घेवंक जेसून मुरयेक म्हणलें मार्ता आनी मुरयेच्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला देवाचें उतार आयकोवचें देवाचें उतार नियाळ करचें देवाचें उतार जियोवचें आमचें जिविताचो बरो वांटो आनी वस्तू वांटो आमी विंचला आनी त्या देखून हें देवाचें उतार आतां आमी आयकोंक नियाळूंक वेता
एक घडीभर आमची काळजां मनां सुमयाक आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन हें देवाचें उतार आमचे खातीर प्रगट करच्या. ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिवच्या. आमच्या भावा खातीर विशेश तरान एक घडीभर आमी मागया. सुमी ताकाय अभिशेक करून दी. आमची काळजां मनां अभिशेक करून दी. देवाचे उतार स्विकार करूंक, देवाचे उतार आमचे भितर तें जिरोवंक आनी ते देवाचे उतार आमी जियोंक तसो सुमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून त्या सुमया कडेन एक घडीभर मागया. आमकांच आमी तयार करया. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6वो अध्याय 5वें आनी 6वें वाक्य. तुम्ही मागतना कापाट्या सारकी जाय नाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळसो मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दंप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्त. मोगळा सुमया, हे उतार आमकां नियाळोवंक, काळजांत हांव हे उतार प्रगट करूंक न्ही सुमया मोतींत बगार तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन काळजांत हांव उलोवंक. तेच प्रमाणे आयकतले न्ही, केवल खानांनी मात्र न्ही सुमया, बगार काळजांत हांव आयकूंक कृपा फोव कर सुमया. आनी ह्या वरवीं आमचें जिवन परिवर्तन जावन आमी गुठान करचें तें मागणें तूं आशिर्वाद कर सुमया. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचे विशय जावन आसा सर्वेस्परा सुमया जिजून म्हाका आनी तुका मागण्या विशयंत एक शिकवण दिली. आनी थंयसर सुमी जिजू म्हणटा, गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. आमी साबार पोटी साबार मागणी सार्वजनीक रितीनी हांव आनी तूं सगळ्या मागणें म्हणटा. पूण जेजू आयच्या दिसा ह्या सुवार्तेन आमकां सांगून आसा, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, तूं मागणें करतना गुपीत रितीर मागणें कर. आनी तुजें तें जें कितें तूं गुपीत रितीर मागणें करताय तें हांव आशिर्वादीत करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. हांगासर आमी येदोळसो वाचयल्ल्या प्रमाणे थंयसर सांगता, आमी कुडाच्या भितर रिगा जाय आनी थंयसर दार दंपी जाय आनी थंय आसच्या गुपीत आमच्या बापा लागीं मागा जाय. आज म्हजें आनी तुजें दार जावं पुरो काळजाचें दार, कानाचें दार, ह्या दोळ्यांचें दारान साबार संगत्यो आमच्या भितर येवन आसात. मोती ती तशें न्हू, मोतीचें दार आसा, साबार संगत्यो भितर येवनूच आसात. जर तर चिंत ना म्हज्या मोतेंत ह्या दारांत हांव आयिल्लीं, चिंत ना म्हजें तें गुण आसा जाल्यार म्हाका बापा लागीं मागोवंक जायना. जर तर म्हज्या कानांत च्या द्वारा मुखांतर आयिल्लीं विविध संगती म्हज्या थंयसर गुण आसले जाल्यार म्हाका सुमया जिसू लागीं बापा लागीं मागणें करूंक जायना. त्या देखून सुमी जिसू म्हणटा, तुजें दार हांव बंद कर म्हळ्यार कितें तूं भायर तावन आयकलाय, ह्या संवसारीक रितीर तूं आयकलाय, जावं पुरो टीव्हीन येता विशिश्ट जें भियाचें वातावरण, ह्या न्यूज पेपरांनी माध्यमांनी आमी साहित्य संगती पळयता, ह्या आमच्या शेजारा जाल्लें साहित्य पळयता, आमच्या इश्ट मंत्र्यान सांगलें पळयता, आयकता, हें पुरा देगेक दवरूं आनी म्हजे मुखार बसून म्हजो थाळो आयका, म्हज्या आजारपणांत तूं मागणें करूंक प्रयत्न कर.
गुठान केल्लें हरयेकी सर्वेस्पर देव मुस्तो आशिर्वाद करता. गुठान आमी बसून आसतना हांव कितलो देवाचो मोग करता म्हणलें न्ही, बगार देव म्हजो कितलो मोग करता म्हणल्या भशेन हांव नियाळोवंक प्रारंभ करता. कित्याक ताचे लेगीत हांव संवाद करीचे जाल्यार तो म्हजो मुस्तो मोग करता. विविध संगतींनी हांव तो आज शांती समाधान संगतींनी आसां तर तो म्हजो मोग करता. हांव तो स्वास करनासो तरी तो म्हजो मोग करता. देखून आजुनूय म्हाका आनी तुका जिवन दवरलां. जर तर हांव आनी तूं कितेंय ह्या संवसारांत काम करता तरी ताणें म्हाका सकत दिली आनी त्या खातीर हांवें तें काम केलें. ताचो मोग हर एका क्षणान आमी नियाळ्ळो जाल्यार मोगाचें न्हू, घंटेनी कितलीं वरां गेल्यारय ताज्या सांगातपणान आमकां रावोवंक, ताज्या सांगातपणान ताजे लागीं संभाशण करूंक आमी शकता. पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार गुठान केल्ल्याक हर एकटी सर्वेस्पर देव मानूं वता. हर एक पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार साबार संगती वैयक्तीक पर्सनल एक गुठान जावच्यो संगती. जर तर समवेलाक आपयलें जाल्यार एलिया थंयच आसलो तरी पूण तो मुखेल तो प्रधान याजक जावन आसलो, ताका आयकूंक ना. त्या समवेलाक आयकता ते एक खासगी संबंध थंयसर घडटा. जर तर त्या मोइजे त्या जळच्या बोला कडेन येता आसतना व्हडलो गुंपू घाण आसतना बगार एक खासगी थंयसर सर्वेस्पराची आनी त्या मोइजेची भेट जाता. जायतलीं उदाहरणां खंयच्या प्रवाद्याक आपोवचें जावं दी, विविध रितीन कितें पुरा घडितां घडलीं जाल्यार थंयसर खासगी देवाचो आनी मनशाचो संबंदा वरवीं जाल्लीं सर घडितां तीं जावन आसात मोगाचें. त्या देखून जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अजापां घडोवंक जाय, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक नवे म्हाका तुका पळोवंक जाय, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे वाग्दानां जारी केजे जाल्यार म्हजे थंय आनी देवा थंय एक खासगी संबंध, ह्या खासगी मागणें मस्तो गरजेचें. त्या देखून स्वामी जेजू आपल्या शिकवणेंत साबार पोटी ह्या खासगी विचारा विशयेंत तो मस्तो म्हत्व दिवन आसा. स्वामी जेजूच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार तो खेदाळा तो मागणें कर, बापा लागीं मागणें कर, खासगी मागणें कर येता थंयसर ताज्या जिवितांत साबार घडितां ताज्या जिवितांत जातात. आदल्या हप्त्यांत आमी त्या रेब आनीक त्या हाच्या आखाना विशयेंत आमी एक नियाळ केल्लो. राब श्री ती वेश्य जावन आसली तरी ती नाशाच्या वाटेर सोलोन आसली जाल्यार ती गुठान देवाच्या परजेच्या लोकांक ती भितर स्विकार करना, तांकां रखता गुठान. आनी हें गुठान केल्ल्या त्या एका करणे वरवीं राहाब वाचता मात्र न्ही, सामाते प्रमाणे जेजूच्या वंशावळींत तिजें नांव उल्लेख जाता. ते आमी जाणा. तशे प्रमाणे आखान तोका बसवणी आसली, बसवणी असो इस्रायल परजी असो तो व्यक्ती, तरी पूण गुठान ताणें भांगाराचो इटो आनी शेलो ताणें लिपोवन दवरलो, कोणा कळना म्हूण गुठान दवरलो. आनी तो गुटूस ताका जीवशी जाता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर हांव आनी तूं चिंता गुठान केल्लें कोणाक कळटा, देखून एक 4 जाणांक सांगचें बरें. पूण सर्वेस्पराचे दोळे मुजेर आनी तुजेर गुठान जें कितें जावन आसा ताचेर वंदून आसात मोगाचें. आज मस्त जाणां गुठान ड्रग्स काणयता जावंक पुरो, मस्त जाणां गुठान नीळ चित्रां पळयता जावंक पुरो, फोनोग्राफी म्हणटा आमी. पूण तें जें कितें
साबार उदाहरणां दियेत. जें कितें हांव आनी तूं गुठान खासगी म्हूण करता ताचो परिणाम सार्वजनीक संगतींनी पब्लीक लायफांत आमकां थंयसर फाटी मारता. हें कितें हांव आनी तूं गुठान बरें करना साव सोमिया जेजूच्या कृपेन तें बहिरंग तरान हांव आनी तूं आशिर्वादीत जावन आसा. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जें कितें हांव आनी तूं गुप्तपणी करनासा ताका मस्त म्हत्व आसा. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचो दोळ्याची दिश्ट ह्या सुर्याचे की 10,000 वंट्याचे की चड प्रकाशलेली जावन आसा म्हणटा. त्या देखून उडास दवरया म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खासगी मागणें म्हणून हांव आनी तूं कितलो वेळ करसिता. जर तर आमी पळयत पुस्तकाची शिकोवण पळयली जाल्यार स्वामी जेजू म्हणटा तूं कितें खाताय कितें न्हेसताय कितें भांगरताय ताजे विशयन कन करनाका. सामातेवाचे 6 अध्याय 33 वाक्य म्हणटा देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्तू तुमकां मेळटल्यो. म्हाका आनी तुका वागदान हें देवाची खुशी जाणा जावची कशी. हांव दास शर्मा वायकांतर हांव परगट मागणें आयकत आसतना थंयसर देवाच्या विशयन देवाच्या उतरा विशयन सांगतात तें सोमा. पूण म्हाका सर्वेस्पराचे खुशी कळाचे जाल्यार हांवें आनी ताणें एकामेका उलोवंक सकोंक जाय. मोगाच्यान त्या मौन ह्या एकलेच कुडान आमी आव्हान तो मागता आसतना खासगी तरान मागता आसतना थंयसर जावच्या संबंदा वरवीं सर्वेस्पराची खुशी हांव आनी तूं जाणा जावंक शकता. हांवें जाणा हें मागणें म्हणचें मस्त कश्टांचें एक एकल्यान सुरू म्हणून आमकां हर एकल्याक कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी एक सामाजीक जिवी सामाजीक आमी बरसून आशिल्ल्या व्यक्ती एकसुरपणान रावचें म्हळ्यार आमकां मस्त कश्ट जाता. केदाळा देव एक व्यक्ती म्हूण हांव चिंतून आसा थवळ हांव ताजे लागीं संभाशण करूंक शकता. जर तर देव कितेंगी म्हूण हांव चिंता जाल्यार ताजे लागीं संभाशण करूंक जाता आसतना पूण केदाळा हांव तो देव एक व्यक्ती पवित्रत्व एक व्यक्ती जिजू एक व्यक्ती म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवंक तयार आसचो व्यक्ती म्हूण चिंता हांव थदवळ संबंध प्रारंभ जाता. सवाल उपजाता हांवें तुवें कितलो वेळ मागोवंक जाय. जर तर एका नव्या काजार जोड्या कडेन व्हंकल न्हवरो दिसले जाल्यार तुवें एकामेकाक कितलो वेळ उलयचें म्हळ्यार कितें म्हणटात तांकां कितले उलयल्यार तांकां वेळ गेल्लोसो कळना. थंयच एकामेका रागार आसल्यार 1 मिनट उलोवंकय नाका बोर जाता राग जाता टेन्शन जाता. म्हजो आनी देवाचो संबंद जर तर पवित्र आसून बऱ्या रितीन हांव ताजे लागीं एक हांव संबंद दवरूंक आशेता जाल्यार थंयसर वेळ ना काळ ना बगार म्हजो आनी सर्वेस्पराचो संबंद जावन आसा. आनी ह्या संबंदा खातीर म्हजो आनी तुजें जिवीत मार्पाड जावचें गरजेचें आसा. चिंता मार्पाड जावचें गरजेचें आसा. स्वामी जेजू त्या मातेवाच्या 6 अध्यायान 33 वाक्य सांगतना सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज म्हणटा आसतना उरलें कांय तुमी मागा नाकात म्हूण सांगना. पयलें सर्गीचें राज सोदा मागीर उरलें पुरा सोदा. आनी सर्गीचें राज खंयसर आसा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत थंयसर थांव न्हू हांवें आनी तुवें जाणा जावंक जाय. पळयत पुस्तक जेजू म्हणटा तुज्या काळजांत उमळटल्यो जिविताच्यो झरयो. समार्यकार आसली एक सांगता आसतना म्हणटा म्हज्या काळजांत आसा थंयसर एक देवाळ. सांपोल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता तूं जावन आसाय एक जिवंत देवाळ. हांव आनी तूं जिवंत देवाळ आनी ह्या देवळांत सर्वेस्पर देव वस्ती करना आसा. आनी ह्या देवळा मुखांतर हांवें आनी तुवें ह्या वस्तीकरच्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक आसा. सर्वेस्परो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत
विविध रितीन तो उलोवंक शकता मुखाच्यान. आमी पळयलें जाल्यार ह्या वैयक्तीक मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत साबार संगती आमकां मेळोवंक साध्य आसा. सालुकाच्या 9व्या अध्यायान 29 वाक्यांत जेजूच्या रुपांतरा विशीं आमी वाचता या आयकलां. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो आनी मागण्यार आसतना ताचें मुखामळ सारकें बदललें आनी ताचे वस्तूर परजळीत धवें जालें. न्ही सार्वजनीक मोस्त लोक आसतना ते कितें काम करनासतना न्ही बघार तो एकसूरपणार मागोवंक गेलो आनी थंयसर मागता आसतना ताचें मुखामळ परसळ्ळें. म्हजें आनी तुजें मुखामळ आज परसळचें जाल्यार कशें? सगळो वेळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत टेन्शन भिरांत आसतना ह्या मुखामळ परसळचें जाल्यार कशें? एकलो बरो मागण्याचो व्यक्ती आशिल्लो खंय आनी त्या मागण्याच्या व्यक्ती लागीं सैतानान मुखार येवन सांगता तूं मागणें करनाका, तुका काल जाय हांव दितां. पूण तो मागण्याचो व्यक्ती म्हणालो की म्हाका भांगार रुपें पुरो तूं दिवंक शकशी, म्हाका तूं शांती दिवंक शकशी गे. कॅन यू गिव मी द पीस? तें सैताना कडेन ना. आज संवसारार जाय तितलें मेटेरियलिस्टीक संवसारीक संगत्यो मनशा कडेन बरोवन वमतात, तरी पूण मना भितर काळजा भितर शांती ना. ग्रेस्काय जाय तितली आसा, शिकप जाय तितलें आसा, जाय तितलें हरएकी आसा म्हजें तें आनी तुजें तें. पूण खासगी रुपार आमी मनशा लागीं हरएकल्या लागीं विचारलें जाल्यार म्हणटात शांती मनशाच्या जिवितांत ना. एकलो शांती मेळचे खातीर पियेता जावंक पुरो, एकलो शांती मेळचे खातीर पयशे समयता, म्हाका मस्त पयशे मेळ्ळ्यार शांती मेळटा, पूण ताका मेळना, कितलें केल्यार मेळना. शांती खातीर सोदता पूण मेळना. आनी ही शांती म्हाका आनी तुका मेळोवंक साध्य आसा केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्परा लागीं हांव आनी तूं वेळ करशिता, थवळ म्हजें आनी तुजें मुखामळ परजळोवंक शकता. समाधान केवल देवाक मात्र दिवंक शकता. स्वामी जेजू थंयसर मागता आसतना थंयसर एक रुपांतर म्हूण करता तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एकसूरपणार मागो नासतना, तो संबंध हांव ताजे थंय जोड नासतना म्हजें थंय आनी तुजें थंय विविध रितीर रुपांतर घडटा. आमी पळयता सामातेवाच्या 14व्या अध्यायांत जेजू भारी बिजी त्या दीस कितें करता तो येवन लोकांक शिकयता. लोकांक पयत पुस्तक म्हणटा जेजू थंयसर भायर सरून गेलो आनी एका दोणीर बसून एका वरेविंगाडे सुवातेक गेलो, कांय मणी रस्ते मेळटा म्हणून. पूण थंयसर वेतस थंय लोकांचो हारी जमो. सकाळीं हांव सांजेर पर्यंत शिकयता. सांजेर पर्यंत शिकयल्या उपरांत लोक थंयसर म्हणटात हे म्हणटात आळे एगी वचोन दिता, खाण जेवण कांय ना. पूण पयत पुस्तक म्हणटा स्वामी जेजू 5000 लोकांक जेवण थंयसर दिता. इतलें पुरो जाल्या उपरांत जेजू कितें म्हणलें, कितें करता म्हणलें सवाल. जेजू पयत पुस्तकान पळयलें जाल्यार हें पुरा अजापां करता, शिकोवन दिता, अजापां करता. जेजू ताजे उपरांत 22वें वाक्य पळयलें जाल्यार उपरांत जेजून शिसांक दोनी सडाशें आनी आपणा पडे पोलतडे वशेशें तांकां ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलो. लोकांक दंड जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. हें जावन आसा व्यत्यास म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. म्हाका आनी तुका मस्त काम आसल्यार कितें करता आमी? मस्त काम आसल्यार कोडे अब्बा पुरा साण जाल्या, आज नाका मागणें, फाल्यां म्हणया म्हूण हांव आनी तूं सगळ्यां चिंता. पूण जेजू कितें करता? सगळो वेळ तो बिजी मागणें शिकयता, पुरो करता, अजाप करता, लोकांक जेवण दिता, पुरो दिता. उपरांत शिसांक तो धाडटा, तो एकलोच मागण्याक थंयसर वता. आनी हांगासर कितें घडटा तें भोव गरजेचें.
जेजू एक सुरो मागणें करता थंयसर आनी थंय तो हांव न्हू रातीक लगभग 3 वरां उपरांत जेजू पळयता म्हजे शिस्त गेल्ले थंयसर ल्हारां येवन आसात, दोन हालता धलता आनी जेजू कितें करता त्या उदकाचेर सोलोन वेता, उदकाचेर सोलोन वेता. आज हांव आनी तुवें तशें तो मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें त्या जिवीत म्हणल्या दर्यांत लारां कश्ट दगद म्हणलें उसांबळेचें येवन आसता आसतना ह्या लारांचेर जैत उरयचें जाल्यार सोमयांची सोनू एकसुरपणान देवा लागीं वेळ करशिल्ल्या बरें हांवें आनी तुवें देवा वेळ करशिल्ल्या वेळार हांव आनी तुवें जिविताच्या लारां वयर सोलोन वचूंक शकता. जेजू केल्लें कितें ताणें एकसुरपणान आपल्या बापा लागीं मागोंक तो लागलो आनी हाचे उपरांत तो खाली उदकाचेर सोलोंक लागलो. आज हांवें तुवें हेंच चिंता हांवें तुवें आठोवंक आसा. सर्वेस्परा लागीं एकसुरपणान हांव आसतलों, थंयसर ताजे लागीं उलयतलो आनी तो म्हाका सकत दितलो, जिविताच्या लारां वयर सोलोन वचोंक म्हाका तुका सकत दितलो. पळयत पुस्तक म्हणटा फांत्याचे 3 वरां उतारलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे जशेन गेलो. रातीक लारां येतात आनी जेजू आरामेर उदकाचेर सोलोन वेता. म्हज्या जिवितांत म्हाका खंयसर म्हणी मस्त कश्ट भोगले जाल्यार हांवें करचें दुसरें कांय म्हजे कडल्यान करूंक शकना, पूण मागणें करता आनी त्या मागण्या द्वारे म्हजे विरोधाचें म्हाका कश्टाक संकश्ट घालच्यो संगती एक एकच ना पयस जातात. ह्या लारां वयर जर तर हांव वचूंक शकलां जाल्यार केवल त्या मागण्या वरवीं मात्र साध्य. ते देखून म्हजो आनी देवाचो संबंद केदाळा घट जाता, त्या दाळा जिवितांत हांव आनी तूं आशिर्वादाचें जावन कश्टां संकश्टा वयर ताज्या वयल्यान वचोंक हांव आनी तूं शकता. पूण सीस ते भियेले कांगाल जाले आमचे बोट बुडटा म्हणून, पूण जेजू त्या उदकाचेरच सोलोन आयलो. कित्याक मागण्याच्या सक्तीन विशिश्ट रितीन सर्वेस्पर सुमी जेजू आसलो. दुसरें आमी पळयता मागण्या वरवीं त्या एकसुरपणाच्या मागण्या वरवीं आत्मीक उगडापण जाता. साबार संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उगडापण जावचें मस्त गरजेचें. त्या रुपांतर जाल्ल्या त्या वाचपान आमी पळयता थंयसर जेजू मागणें करता आसतना ताज्या मुखामळ परजळ्ळें मात्र न्ही, मोइशे आनी एलिया ताजे लागीं उलोवन आत्मीक उगडापण थंयसर जावन कितें करीचें कालें करीचें म्हणलें एक विश्लेशण थंयसर प्रारंभ जाता. पळयत पुस्तकान आमी पळयता तेच प्रमाणे जेजू आपल्या 12 जाणां आपोस्तलां विंचून काडटा आसतना कितें करता, जायते जाण शिस आशिल्ले, जायते जाण शिस ताजो पाटलाव करनाशिल्ले, तरी पूण जेजू कितें करता पळयत पुस्तक म्हणटा 6 लोकांच्या 12वें आनी 13वें वाक्य अशें म्हणटा, त्या दिसांनी तें मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करशिल्ली. सगळी रात एकलोच देवा लागीं मागणें करता आनी उपरांत कितें करता, आनी दीस उजवाडटाच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. फुडें मोगच्यान जेजू एक निर्धार घेजे जाल्यार ताज्या जिवितांत 12 जाणां म्हाका कोण जायत, इतलो लोक म्हज्या फाटल्यान आसा, कोण जायत म्हाका 12 जाण. स्वामी जेजू सगळी रात मागण्यांत एकसुरपणाच्या खासगी मागण्यांत तो वेळ करशिता आनी उपरांत निर्धार घेता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशेंत हांवें तुवें जिवितांत मस्त निर्धार घेवंक घडयेन घडये निर्धार घेवंक आसात. आमकां कळना खंयचे निर्धार घेवचे तें म्हूण कळना. त्या देखून हांवें तुवें केदाळा खासगी मागण्याक म्हत्व दिता. त्या वेळार सर्वेस्पर देव
म्हाका आनी तुका एक विशिश्ट सकत दिता आनी हांव आनी तूं सारकी निर्धार करूंक जिवितांत शकता. आमच्या जिवितांत चलची रीत कशी आमी जियेजय हें सर्व सोमीन जिसू ताज्या एकवटपणांत आसता आसतना आमकां साबार संगती उगडापें करूंक शकता. आमकां जिविताच्या साबार समस्यांक तो आमकां पर्याय दिवंक शकता. थोडे फावटी आमकां मागणें म्हणूंक जायना, मागणें म्हणूंक जायना. तवळ कितें करीचें म्हणलें सवाल. मागणें म्हणूंक आशा आसा जायना. साध्य आसल्यार इल्लें फास्टिंग म्हळ्यार आमी जिवीन आसतना काही नासतना कुडीच्या दंडोवण्यान वा मोतीच्या दंडोवण्यान थोड्यांक जायना. कुडीच्या दंडोवणी करूंक जायना. जावं करून डायबिटीस आसा, BP आसा, इतर रोग आसात, प्राय जाल्यार जायना आमकां. पूण मोतीची दंडोवणी हांवें करूंक जाता. चिंतपाची दंडोवणी हांवें करूंक जाता. हांव जाणा आमची हांगासर फामाद जुडीत मास्करेन्स आशिल्ली, तिजो उपास म्हळ्यार त्या दिसा ती कोणा कडेन उलयना, शुक्रार ती कोणाय कडेन उलयना. तिजो एका रितीचो उपास. उलयनासतना देवा लागीं ध्यान करून ती आसतली. एक रितीचो एक उपास. जावं करून उपास कर, जावं करून इल्लें आनकी चड हट्ट चड मागोवन देवा लागीं संबंद आमी जोडूंक पळय. जर तर बायल घरा आयकना, बोर जाता उलयतना, कालें करचें. जर तर म्हाका संबंद जोडी जाल्यार परत्यान हांवें कशें म्हणी बायलेन गोवाक जावं दी, गोवान बायलेक जावं दी, चड वेळ थंयसर करसून एक आणखी चड संबंद बरो करूंक पळयचे. ना उलयना म्हूण भायर गेल्या काय जाता, समस्या तसोच उरता. देवा लागीं आनी म्हजो संबंद हांवें जर तर देवाक लागीं संबंद हांवें जोडूंक जाय आनी म्हाका अडखळ येतात, म्हाका मागणें म्हणूंक जायना, आणखीले प्रयत्न करना सांगातपणार रावोंक हांवें प्रयत्न करचे. सुरू कश्ट जातले, मुखल्या हंतांनी म्हाका आनी तुका सुलाभ जावंक शकता. म्हाका आनी तुका ह्या मागण्या वरवीं पळयत पुस्तक म्हणटा सैतानांत हांव ह्या दंवसारांत हांव सुटका लाभोवंक साध्य आसा. पळयत पुस्तकांत आमी एक उदाहरण पळयता. एका जेजू मागणें करना सामार्काच्या 7व्या अध्यायान आमी पळयता. थंयसर 17व्या अध्यायान आमी पळयता दोंगरा वयले ते देंवून येताना ताणें पळयलें ते मनशापोत मेल्ल्यांतलो जिवान जायसर कोणायकी कळ्ळें नाय म्हूण जेजून तांकां ताकी दिली. रुपांतर जे घडीत जाता थंयसर तो जेजू येवन आसा. आनी थंयसर येत आसतना थंयसर एक थोडे सीस आनी लोक थंयसर रावला. जेजूक पळोवन ते अजाप जातात. हा जेजू आयलो गे. जेजू विचारता कितें जालें के म्हळ्यार कालें सांगचें. हांगा एका सिसा लागीं तुजें आडलें म्हज्या एका पुताक देंवसार लागला, पूण तुज्या सिसांक सोडूंक जायना ताका. भयंकर कश्टाचो देंवसार. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू ताजे लागीं विचारता आनी जेजू त्या देंवसाराक भायर घालता. आनी 29वें वाक्य 9व्या अध्यायाचें 29वें वाक्य म्हणटा हे सीस जेजू लागीं विचारतात. त्या देंवसाराक आमकां कित्याक सोडूंक जायना? तुवें आमकां पदवी दिल्ली न्ही, आमी जायत्या देंवसाराक सोडयला न्ही, पूण ह्या देंवसाराक कित्याक सोडूंक जावना? जेजू एकच जाप दिता. जेजू म्हणटा, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हे जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. जेजू खंयच्यान आयिल्लो? दोंगरार तावन मागणें करन थंयसर तो आयिल्लो. सीस खंयसर आसले? ते सामान्य लोकां मदें बसून आसले. मागण्याचे प्रभाव केदाळा म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं आसा. ह्या देंवसाराक भायर घालूंक शकता हांव. देंवसार खंयसर आसा? म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध रित्या ओडण्या मारिफात, विविध रित्या खोट्या आलोचने मारिफात, विविध रितीच्या खोट्या सोये मारिफात म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसच्या ह्या देंवसाराक भायर गेलेचे जाल्यार, म्हजे थंय आनी तुजे देशे खोटे चिंताप निवारचे जाल्यार, म्हजे थंय आनी तुजे देशो राग निवारचे जाल्यार, म्हजे थंय आनी तुजे देशो मोसोर निवारचे जाल्यार एकच उपाव थंय जावन आसा मागणें. केदाळा हांव आनी तूं देवा लागीं संबंद दवरता.
चड आनी चड देवा लागीं संबंद दवरता हांव बदलावण म्हज्यान तुज्या जिवितान जाता. मुस्तुबटे आमी सांगता ताका जालें अरबोस लागला देवसार लागला म्हणून खाता पळय म्हणटात. थोडे म्हणटा तो रागार जाला पळय सैताना बरी करता पळय म्हणटात. एक म्हळ्यार ताका काले म्हणटात राग हें पुरो आमी काले म्हणटा. थंयसर पाड गूण कितें आसात म्हजे तें आनी तुजे तें आसची ती पाड एटिट्यूड त्या संगतीत हांवें तुवें भायर येयचें जाल्यार पर्सनल प्रेयर देवा लागीं असो संबंद त्या संबंदा वरवीं म्हजें तें आनी तुजें तें बदलावण घडोवंक साध्य आसा. चेंज इन द एटिट्यूड आमचें चिंतप आमचीं बोगणां आमची दिश्ट आमचे हरयेकी बदलावण घडोवंक साध्य आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा सैतान गोरोज घालच्या शिवा बरी राखोन आसता आमकां कशें बरो उपाद करचें म्हण. साम पेद्रोच्या पयल्या अध्यायान पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा जागी जाय आनी जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या शिवा बरी कोणाक दिडचें म्हूण सोदून भोंवता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव साहित्य बोटी हांव तूं पातकाक बली जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या अस्कतकाये वरवीं कुडीच्या अस्कतकाये वरवीं मोतीच्या अस्कतकाये वरवीं आमच्या बोगणांच्या अस्कतकाये वरवीं सबार पोटी आमी बली जावन आसा. पूण ह्या तराच्या कश्टांक हांव तूं वळोवंक जाता जाल्यार कारण कितें म्हूण हांवें तुवें चिंती जाय. जर तर म्हाका एक थाप आयलो हांवें थापाक गुळी काण गेल्यार पावना. तो थाप मलेरिया गी टायफॉयड गी कोरोना गी कोलो ताप पूण हांवें तुवें पळोवंक आसा. कारण कितें म्हूण पळोवंक आसा. हांव आनी तो मुस्तोबोटी ताका भयंकर रागी सायबा ताका भयंकर पोटारपण सायबा तें सायबा ही सब म्हणटा. पूण भितर खंयसर गी एक कारण आसा. त्या कारण त्या मनशांतून भायर काडल्या करीत तें व्यक्तित्व बदलावण जावंक शकना. जायते वटेन आमी कावन्सिलींग करयत जायते वटेन तांकां सांगीत मार घालयत धाडायत पूण बदलावण जायना. बदलावण जाय जाल्यार ताचे भितर आसचें तें कारण सोदून तें कारणांतून त्या मनशाक त्या समस्येंतून ताका भायर घाली जाय. त्या देखून पवित्र पुस्तकान सामात्यवाच्या 5व्या अध्यायान 27 ते 30वें वाक्यान समीस म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड येमकोणान घालून काडूंच्या परस तुजो एक विश्व तुवें होगडावन काडून गेलें अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो खातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड येमकोणाक वयचे परस तुज्या कुडीचो एक विश्व तुवें होगडावन काडलें चड बरें. जेजू कितें सांगूंक आशें येता. जर तर म्हज्या हातांनी एक काम करता हात कातर म्हळ्यार हो हात कातरूंक न्ही. ह्या मूळ कितें आसा हें पाड काम हांव जर करता जाल्यार हाका मूळ कितें आसा तें मूळ म्हजें तावन हुमटून वचोंक जाय. तुजें ताव तें हुमटून वचोंक जाय. देखून म्हणटा प्रद्वार करनाका म्हूण सांगलें रे तुज्या दोळ्यांत ती दिश्ट थंय गल्ल्या कोडलें थंयसर प्रद्वार जावन जालें. खंयसर मूळ आसा दोळ्या ताव न्ही दोळे बायलें संकेत मात दिश्ट भितर तावन येवचें तें भोगणां थंय तावनूच हांवें तें काण उडोवंक जाय. ती जर तर मूळ काण उडयचें जाल्यार म्हाका दैवीक सकस जाय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या तराच्या सैतानाक देवसाराक भायर गेले जाल्यार मागण्या वरवीं मात्र साध्य. आनी ह्या खातीर हांवें तुवें मोगाचें न्हू मागणें करूंक जाय. ह्या मागण्या द्वारे ह्या पाड सक्ती वयर पाड चिंतपा वयर पाड बोगण्या वयर हांवें तुवें जिखोवंक जाय. सबार पोटी आमकां मागण्याक हर एक कडेन आमी कंटिन्यूस थोडे फावटी आमी चिंतता मागण्या केल्ल्या कुडलें परिवर्तन जायचें म्हणून जायना. 6 लोकाच्या 18व्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा धैर्य सुखान आसतना सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक एक ओपार सांगलें विधवस्त्रियेची आनी नितीकर्ताची ओपार. मागिल्ल्या कुडलें तुमी सांगूंक पुरो थोडे सगळे मनीस बदलतात की कुडले बदलतात की जायना. ही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस म्हणटा. केदाळा हांव सर्वेस्परा लागीं निरंतर दिसाक अर्दें वर 15 मिनटां 1 वर 2 वरां एक संपर्क दवरून आसा. व्यक्तिगत संपर्क दवरून आसा.
थंयसर पवित पुस्तक म्हणटा तुज्या निरंतर संपर्का वरवीं पवितपणान तूं भरताय आनी तुका आशिर्वादात आव्हान तूं जावंक शकता. हें मागणें करूंक निरंतर मागणें करूंक की जायना. कशें मागचें म्हणलें साबारांक सवाल. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक कांतारां म्हणा जाय, थोड्यांक बायबलत वाची जाय, थोड्यांक व्हडल्यान म्हणा जाय, थोड्यांक मौनपणी म्हणा जाय. एक एकल्यांक एक एक. कित्याक म्हळ्यार आमचें व्यक्तित्व दुसरें दुसरें आसता. थोड्यांक आमचे भितर थोड्यांक कशें म्हळ्यार टास्क ओरिएंटेड मनोभाव म्हळ्यार वावर केल्यार जालें. म्हजें कितें काम वावर करचें, म्हाका खालें जावं कितें जावं म्हजो वावर एक कंप्लीट जायचें. आनी थोड्यांक तांकां संबंध कितें वावर करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही, पूण संबंध पाड जावन असो सगळी जायचे एक संबंध तांचे भितर. आनी थोड्यांक आराम रावंक जायचें, खालेंय जावं दी कितेंय जावं दी आराम रावंक जायचें. थोडे व्यक्ती आमचे पॉवरफूल चड प्रभावीत व्यक्ती, थोडे व्यक्ती पॉप्युलर एकदम बरें नांव आनी आसचे व्यक्ती, थोडे व्यक्तींक बारी परफेक्ट रेकी सांगले बरी टका 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 जायचें, परफेक्शन जायचें. आनी थोड्या व्यक्तींक समाधानेचें जायचें. एक एकल्यांक एक एक रितीचो स्वभाव आशिल्ल्यान हांगासर म्हाका सांगूंक जायना अशंत मागणें करी जाय, तशंत मागणें करी जाय म्हूण सांगूंक आमी जायना. पूण इतलें मात्रच आमी सांगूंक साध्य आसा, देवा कडेन वैयक्तीक तरान संबंध दवरचें आसलें, वैयक्तीक मागणें मस्त गरजेचें आसा. आमी जायते फावटी मिसाक वता, आमी खाली मागणें म्हणटा, ग्रुपान मागणें म्हणटा, प्रेयर मिटिंगाक येता, रितीरीक येता, जायतलें करता, मनशा कडेन जायतलें उलयता, जायतलीं बरीं कामां करता. तरी पूण तितलें केल्या उपरांत जर तर म्हजो संबंध देवा लागीं वैयक्तीक रितीर मागणें ना जाल्यार हांवान तूं वर्तें कामां करूंक शकना. पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जो कोण मागणें चड करनासलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत मस्त सदन करतात. मस्त उदाहरण आसात. संवसारीक उदाहरण दिवचें जाल्यार अमेरिकेचो पयलो अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन, तो तितलो बिजी मनीस जाल्यार सकाळीं 4 वरां उठून मागणें करतले म्हणून ताजे विशीं असले बूक सांगतात. बिजी मनीस, म्हाका आनी तुका केन्नाय टायम मेळना, पूण असले एका व्हडल्या राष्ट्राच्या अध्यक्षाक देवा कडेन करसूंक टायम मेळटा जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्याक मेळना, कित्याक मेळना म्हणलें चिंता हांवें तुवें हाटोवंक जाय. जायतलें उदाहरणां दिवेत आमच्या समाजांत जायतले लोक मागणें करीत आसतात. सकाळीं उठून मागणें करतात, थोड्यांक सकाळीं जायना रातीक करतात, मध्यागत करतात, मागणें करतात, पूण संबंध ते दवरतात. आनी अशें संबंध दवरल्यान तो म्हणटा सबार जे समस्ये त्या व्यक्तीचे निवारण आसात. आमी जायते जाणांक पळयलां तांचे समस्ये ते जिखतात. कित्याक समस्ये तांकां जीख मेळटा, कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं दवरले एका बऱ्या संबंदा वरवीं. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 18 वाक्य म्हणटा, तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोग सोदूंक प्रयत्न करा. सदांच मागणें करीत देवाची कुमोग सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्र म्हणजे प्रेरण मागूंक सदांच लया. दीस आनी रात म्हणल्या बरी तिरासणेन मागा. देवाच्या लोकां पासती सदांच प्रार्थया. हांवें तुवें तिरासणेन मागचें जाल्यार म्हाका आनी तुका आत्म्याची पवित्र आत्म्याची गरज आसा. जर तर एक चिंत्या एक लॉरी हांगासर रावली जाल्यार हांवें तुवें 10 जाणांनी वचून लोटल्यार सड्ड मुखार वचना. इल्लें कितलें गेल्यार पुरो आसना जाता, मस्त जाणांनी लोटलें जाल्यार. पूण थंय इंजीन ऑन जाय जाल्यार कितलीं किलोमिटरी ती लॉरी वचूंक शकता. तस प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या भितर आसचें त्या पवित्र म्हणजे सखत जागृत जाल्ल्या वेळार, त्या पवित्र म्हणजे सखत चड आनी चड जागृत रितीन बळदीक जाल्ल्या वेळार हांवान तूं जायतो वेळ मागणें करूंक शकता. त्या देखून मागणें करचें म्हणटा आसतना उडास दवरया आमच्या जिवितांत पवित्रत्म्याक आमी चड आनी चड स्वागत करना, ताज्या एकवटपणांत आमी जियोंक प्रयत्न करी जाय. नाजाल्यार आमकां मस्तू कश्ट जाता मागणें करूंक. पेंतेकोस्ताचें आमी परब आमी जाणाव, थंयसर ते सांपेद्रू जावं दी ताजे आपोस जावं दी एकसूरपणान ते मागून आसले. एकसपणे एकसूरपणान थंयसर मागून आसतना देवाची सखत पवित्र म्हणजे देंवता. आनी थवळ पेद्रू कांय एक
बुकार बरयल्या प्रमाणे एक 10-12 मिनटां ताणें शर्माव दिलो गिनांगी 3000 लोक परिवर्तन जाता. आज आमी कितले लांब मागणें म्हणूंक पुरो, कितल्या लोकांक हांवान तूं परिवर्तन करूंक शकले, हांव कितले म्हजे तोंड आनी तुजें तोंड परिवर्तन ह्या समाजान जावन आसा. खंय सर्गी हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी आमकां आत्मविमर्श म्हणटा आमी करूंक जाय. कित्याक मागण्याचें बोळ, मागण्याची सकत आमच्या फाटल्यान कितली आसा म्हणलें गरजेचें. जर तर मागण्याची सकत ना, आमी जायतले आमी प्रयत्न करीत पूण ताका बोळ ना. ते आपोस्तल जावंक पुरो, आमचे पयलीं आसा ते सबार सांत सांतिणी जावंक पुरो, त्या व्यक्ती लागीं मागण्याचें बोळ आसलें आनी त्या खातीर ती मात कार्यां करूंक शकलीं. हांव आनी तूं कित्याक शकना? कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं देवाती वैयक्तीक तरान संबंध आमी जर तर व्हरतो ना तर हांव आनी तूं कांयच करूंक शकना. त्या देखून आमच्या जिवितांत कशें सर्वेस्पराचें खासगी रितीर मागणें करचें, ताजे लागीं कसो संबंध दवरचो म्हणल्या विशयान चिंतूंक जाय. मोगाचें मुस्तुबटी आमच्या जिवितांत विविध संकश्ट, विविध चिंतना, विविध बोगणां, विविध संगती आमकां रेवड घालना आसात. आमी म्हणटा हेब्बाव या फेरमारी म्हणटा, ह्या पैतोन म्हणटा, तें केताळे साबा ना. ताणें कालें करचें म्हळ्यार येवचें, रेवड घालचें, घट्ट टट्ट करून धरचें. त्या मनशाक मागीर स्वास काडूंक जायनासतना, त्या जिवीक स्वास काडूंक जायनासतना ती जिवी मरता. सैतानान यशंत करचें, म्हाका तुका फुल्ल बिजी दवरचें. थें कामो ती संगत ही संगत एकदम टायट करून दवरची, भायर येवंकूच जायना तितलें हांव आनी तो बिजी 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 आनकी सड बिजी जाल्यार तुमी पळोवन पळया. मागण्याक एक टायम दवरा, भारी बिजी, तत्ते वेळार फोनां येतात, त्याच वेळार भारी अर्जंट, बिजी, भारी कश्ट. पूण तो त्या पैताना वयर हांवें तुवें जीक म्हळाचें जाल्यार सकत म्हजे थंय तुजे थंय उब जाल्या भितर तो सकत उब जाल्ल्या करीत या हाका पैतानाक हांवें तुवें भायर घालूंक जायना, हेब्बावक भायर घालूंक जायना, ताजे वयर झुजोवंक जायना. ते जर तर हेब्बावन म्हाका तुमकां रेवड घालें जाल्यार फेरमारीन त्या रेवड घाल्ल्या मनशान कालें करूंक साध्य. ताजे भितर सकत आसल्यार मात्र ताणें अशें खुटपून भायर येत. हांवें तुवें अत्याची सकत म्हजे ते आनी तुजे ते व्हडल्यार मात्र या सर ताज्या आशा आकांक्षावेर आमकां सैतानान रेवड घालता आसतना त्या रेवड घाल्ल्या वेळार हांव तूं भायर येवंक साध्य आसा. आनी एक मागण्याचें म्हाका तुका व्हडलो प्रयोजन कितें म्हळ्यार म्हजें तुजें वातावरण, बोवारी वातावरण, परिस्थिती बदलता. हर एक खंयचें एक बी बरें फळ दिवचें जाल्यार ताचें बरें वातावरण जायचें, त्या वातावरणांत मात तें बी जाता. मागणें केल्ल्या वेळार म्हजें आनी तुज्या बोवारी प्रेजन्स ऑफ गॉड, ह्या देवाचें हजरपण तें बरें फळां बरीं जाता. आनी ह्या हजरपणा वरवीं हांव आनी तूं मस्त देवाचीं वागदानां आमच्या जिवितांत हांव आनी तूं जारे काडूंक शकता. त्या देखून मोगाचें न्हू उडास दवरया म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवंक अशें येता. पळयत पुस्तकान जेरेमिया प्रवक्त्याचें 29:12 वाक्य म्हणटा, तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. खंयसरी व्हडल्या मागण्याच्या सुवातेर जायचें म्हणना, तूं वच तुज्या कुडान बस, दारां घाल, एकलोच तूं माग, थंयसरी सर्वेस्पर देव तुजे मागणें आयकता. आनी जेरेमिया प्रवक्त्याच्या 33:3 वाक्य म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वरते गूट हांव तुका सांगतलो. हे गूट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्परान उगडापें करूंक जाय जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशा समस्येवर हांवें तुवें सयत वरी जाल्यार म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू वैयक्तीक तरान मागणें गरज आसा. आनी ह्या वेळार म्हाका आनी तुका सर्वेस्परान रिविलेशन करचें मस्त गरज आसा. ह्या रिविलेशना नांतर हांवें तुवें उगडापण ना जाल्यार जिवितांत वयर चडूंक मस्त कश्ट आसा. त्या देखून आयच्या तें कितें वाचप आमी वाचलां मोगाचें न्हू, एक घडी आमी परत आमी नियाळ करया. मस्त मागणें सर्वेस्परा देवाक नाका. तो म्हणटा मस्त मागणें गरज ना, पूण म्हाका जाय आसचें इतलेंच, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे गुठान तुजो संबंद म्हजे कडेन कसो आसा. पब्लीक लायफार एक मनीस भयंकर मागण्याचो जावंक पुरो,
पूण भितरल्यान सर्वेस्पर देवा लागीं म्हजो आनी त्या देवा लागीं, म्हजो आनी तुजो त्या देवा लागीं कसो संबंद आसा. देवान आशिवचे आज इतलेंच गुठान तुज्या अंतस्करणांत म्हाका खंयसर जागो आसा. म्हजे कडेन तूं कितलें उलोवन आसाय, म्हजे कडेन कसलो संबंद दवरलाय. आनी जर तर तुवें तें गुठान कितें म्हजें तें संबंद दवरताय, म्हज्या पुतान म्हज्या दुवे जायतें तुका आशिर्वाद घालता. हर एक हांव पळोवन आसा तुका आनी म्हाका सर्वेस्पर आशिर्वाद हें वागदान दिता. 1 मिनट भर आमी देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा, आमी जायते बोटी बहिरंग तरान मस्त मागणें केलें तरी सुमिया आज तावन आमकां दिसाक 1 वरपुणी तुजे लागीं बसून एक सुरपणार मागणें करूंक आमकां कृपा दी सुमिया. तुजे विशयी नियाळूंक, तुवें केल्ल्या मोगा विशयी नियाळूंक, आमचे कश्ट तुजे लागीं सांगूंक, तुजे लागीं संभाशण करूंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. आमचे आत्मीक कान उगड सुमिया, तुजो थाळो आयकूंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. दैवीक दिश्ट उगड सुमिया आनी तुका आमी पळोवंक, तुका आमी जाणा जावंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. आमचे अंतस्करणाची बागलां तूं उक्तें कर सुमिया. आनी जें कितें तूं सांगूंक आशेताय हर एकी आमकां करूंक कृपा दी सुमिया. सुमिया जेसू, आज तावन गुठान बरो संबंद दवरूंक आमकां कृपा दी सुमिया. गुटाची पत्की जिणी आमचे तावन पयस कर सुमिया. गुठांनी आमी बरीच जिणी जिवंक, तुजे लागीं संबंद दवरूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या मुखल्या जिवनांत प्रत्येक तरान आनी थोड्याच दिसांनी क्रिसमस आचरण करच्या ह्या संदर्भार सुमिया जेसू, तुज्या हजरपणान बसूंक, तुजे लागीं उलोवंक, तुज्या संगतपणान जियोंक, संबंद घडचावंक आमकां कृपा दी सुमिया. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमेची आशीर्वाद आमी जोडूंक वेता आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर. आमी मागिल्ल्या हर एकल्याचेर सुमेची आशीर्वादां वालच्याक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता. Yetia voda sacramenta sustan naman koruya porvelia tia rupa botla novio riti adarya salgon vecha uskut vishvya bavarta che se bapa tashes puta ullasani stutisa podvi maima sasna sasna ekastalya arsita tukado gancha spirita samasamina varta. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सवाल सदां समचे आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावक जो जियेता आनी राजवर रयता ससनाच्या ससना. Amen.